इशू सी फेररांक हे आमच्या गोंयच्या भावांक जे तारवार हाय ताका ते आपले आपले तर घरान पावले जाल्यार फॉरेन्स एक एक बरें काम. आनी आयज जाणा एक एकलो स्टेटांनी जाणा एक एकलो आपल्यो ह्या देशान लायक आपापल्या लायक गोवा तशें दुसरे कंट्रीन जे कोण सी फेरर आहाय ते घेवन आपापली कंट्री घेवन गेल्या. म्हणजे ही कायदो असलो की आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटाचो व आमचो हे भुरगे आपल्या घरा पावपाक. आयज जेन्ना तुवें म्हाका एक प्रश्न विचारलो हांवें म्हज्या शरद पवार प्रफुल्ल पटेलाक दोगांयकूय ह्या आमच्या लिडरांक आमी लेटर बरयलें आनी ती लेटराची कॉपी देखून आमी मिडियाक काल दिली. पण हांव सांगूंक वता हें की आमकांय जाय आमचे भाव जे तारवटी भाव जे आयज एक लोकांचेर उरलेले आसा बोटीचेर आहाय ते आयज आशेता आपली घरा येवपाक. हे आयज हाडपाक जाण एक एकल्याचो आमची जबाबदारी आनी हेच जबाबदारी लागून आमी आयज शरद पवाराकूय आमी लेटर बरयलें रिक्वेस्ट केलें की जाता जाल्यार कशे तरेन कितेंय बॉम्बे महाराष्ट्रान करून ह्या बोटींचेर ह्या जे भाव उरलेले आहा तांकां कशे भशेन गोंयांत पावय म्हण. आनी तेणें म्हाका रिप्लाय दिलें आनी ते रिप्लाय हांवें काल मिडियाक देखून हांवें दिला. तेजेर आमी तेणें म्हाका म्हणलें कितें जाता ते भशेन आमी प्रश्न करता हें आदार करता पळय हें हाडपाचें. आनी आतां कितें आहा आयज आमचे कडेन देखून भायर सरोन जायना. हाल्यान जरी तर आयज आमकां तो ट्रॅव्हल करपा जालें जाल्यार हांव पर्सनली काडून आपूण बॉम्बे वयता आसलो आनी पर्सनली आमच्या लिडरांचेर प्रेशर घालून हाडटा आसलो. पूण आयज ह्या कामा लागून आमी मातशे उरलेले आहा. पूण आयज काल सीएमान एक डिक्लेअर केला की आपूण फेस वायज तांकां आमी हाडटलो म्हणून लायक फर्स्ट बॅच सेकंड बॅच व थर्ड बॅच अशें करून हाडटलो म्हणून. सो वी हॅव टू गिव हिम इन टायम आमी दिवपा जाय ताका हाडूंक. आनी आमचे भुरगे हे जे आमचे भुरगे सी फेरर आमचे भाव हे आपले आपली घरा पावलेले आमकांय जाय.